आज जी रविनायक सरान इथं फोंड्या मतदारसंघाचे टेंडर झाली ती सगळी आम्ही फॉलोअप करता. खूप कडे आता आमची एक्सपिरियन्स सँक्शना गेला फायल. आता हेच जर 5व्या गावात आम्ही असा वयर एकदम वयर फकात थंय आम्ही तो इरिगेशन टँक असतो WRD जो केला सरान जो इस्टिमेट करून लोक पिवपाक सुद्धा हे यूज करता. एकदम निवळ उदक येता डोंगरा वयल्यान. सो हे ताका प्रोटेक्शन वॉल हे इरिगेशन टँकाक 22,84,600 5व्या गावात वॉर्ड नंबर 2 आणि हे बालाजी कन्स्ट्रक्शन तांकां काम पडला. त्यांचो समीर मोरजकर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याने इमिजिएटली बरे फास्ट हे काम केले. जे इतले कुळागर तांकां बरें उदक मेळटलें की आमी लास्ट टायम हांगा एकदम तळे सुकिल्ले. ते नंतर सरान सरांची सगळी कामां जी आसा ती एकान एक आमी चालू केला. फावंडेशन घातला, थोडे एक्सपिरियन्स सँक्शनां केला ते आमी आमच्या ऑफिसांतले आमी सगळे फॉलोअप करता. खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे अध्यक्ष दामू नायक, POD मिनिस्टर दिगंबर कामत यांच्या कडल्यान आमकां खूप हेल्प मेळटा. म्हणून हे सगळे आमचे फास्ट प्रोग्राम मेळटा. हांव थँक्यू म्हणटा तांकां सगळ्यांक. आनी ऑफिसर सुद्दां आता WRDचे हांगा ऑफिसर आसा, इंजिनियर आसा, तशेंच आमचे PODचे इंजिनियर आसा, फोंड्याचे सरकारी अधिकारी आसा आनी इवन पणजे बसल्या सरकारी अधिकारी ते सगळे आमकां हेल्प करता. म्हणून हे सगळे आमची कामां जी कंप्लीट आमी करपाक 1 वर्सा भितर करून घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.